कॉन्फरन्स जावपाची आहा मातशें काय मिडिया इंचार्ज कोण राहिला मिडिया इंचार्ज कोण तुमच्या माध्यमांच्या सगळे गोयची जनता पणजेची वाळपयची भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते त्या शिवाय जिल्हा परिषदेक कोळमूट आणि खोर्ली मतदारसंघ दोन्ही ज्या जाग्यार भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार विजयी जाल्या थंयची जनता सगळे कार्यकर्ते पक्षाचे मित्र पक्ष ज्यांच्यांनी आपलो फूल पाठिंबो आमकां दिलो मागीर तो विजय सरदेसाय आसत तो सुदीन ढवळीकार रोहन खवटे मागीर आमचो प्रसाद गांवकार आनी गोविंद गावडे आनी अन्य काही जाणांनी सुद्दां जो आपलो पाठिंबो ह्या इलेक्शनाक म्हाका विश्व दिता आनी आमच्या झॅडपीन दिलो मीडिया इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया गोंयचे राज्य आनी लोकल इलेक्शन कमिशन सेक्युरिटी फोर्सीस ह्या सगळ्यांचे पयलीं हांव आभार मानता अत्यंत शांतपणे आनी स्मूथली अशी इलेक्शन प्रोसेस पूर्ण जाली आनी अपेक्षे प्रमाणे भरघोस मतदानान आमी 4 सीट 2 विधानसभेचे आनी 2 जिल्हा परिषदेचे सीट आमी जिखलेल्यांचे सगळ्यांचे विश्वजीत आमची बाय देसाय आनी कोळमूरचो उमेदवार तांचे सगळ्यांचे हांव दाबोलकार तांचे सगळ्यांचे हांव अभिनंदन करता मुद्दम सांगूंक सोदता की ह्या निवडणुकीक ज्या पद्दतीन विरोधकांनी प्रचार केल्लो स्पेसिफिकली म्हाका आनी आमचे आरोग्य मंत्र्याक टार्गेट केल्ले आनी तरेतरेच्या प्रकारांनी सगळ्या गोष्टींचो वापर करून लिगल मिडिया सोशल मिडिया आनी अपप्रचार इवन टू द एक्सटेंट दॅट इलेक्शनाक 2 दीस पयलीं काही संस्थांनी आपले फॅक्ट फायंडींग असो असत्य रिपोर्ट तुमच्या फुडें दवरलो हांव असत्यच म्हणटा तुमकां कळटलें येणाऱ्या दिसांनी असत्य कित्याक कारण गव्हर्मेंट गोज बाय द पुलीस इन्वेस्टिगेशन इन वीच द रियलिटी वील कम बिफोर यू हांव तो मुद्दम असत्य म्हणटा इतल्याकूच कारण फॅक्ट फायंडींग कमिटीक कोणें अधिकार दिल्लो कोण ती कमिटी कोणाक खबर ना पण इलेक्शन जावचे 2 दीस पयलीं मात्रांचो रिजल्ट येता खबर आसून कारण ते पुलिशीक मेळ्ळें पुलिसीन तांकां सगळ्यो गोश्टी एक्सप्लेन केल्यो तरी सुद्दां इलेक्शन आसतना 2 दीस मागीर इलेक्शन जाताना अचानक लोकांक करप्शन बरें दिसपाक लागलें कम्युनलिजम बरो दिसपाक लागलो पण फियर फॅक्टर अचानक वयर सरलो काही जाणांक हे सगळी जी नाटकां चालू आशिल्ली हांव नाटकां म्हणटा ताका पणजेच्या आनी वाळपयच्या लोकांनी योग्य तें उत्तर दिलें पीपल ऑफ गोवा आर बेजिकली सगळ्या धर्मा बरोबर वचणारे लोक आसा चवथीक सगळे कॅथलीक आनी मुस्लीम बांधव येता आमच्या आनी आमी क्रिसमसाक वतात तेन्ना आमकां हें केन्ना डिफरन्स जाणूच नासलें पयले खेपाक जाणोवपाचो प्रयत्न आमच्या विरोधकांनी काही लोकांक हातान धरून केलो ताजे बद्दल हांव तांचो निशेध करता पण लोकांनी तांकां अक्कल सुटयल्यामुळे आय कन्सिडर इट एज अ नोबल पण आमी लक्षात घेवंक जाय की अश्यो शक्ती येणाऱ्या काळात गोंयांत लोकां भितर डिविजन घालपाचो प्रयत्न करतली ताका आमी सादूर रावचें पडटलें दिस इज एन्डोर्समेंट ऑफ द गव्हर्मेंट एन्डोर्समेंट ऑफ माय कॅन्डिडेचर एंड डिसिजन ऑफ विश्वजीत राणे
तुम्ही सगळ्यांनी सहकार्य केलें तुमच्या कुवती प्रमाणे ताज्या बद्दल हांव तुमच्या सगळ्यांचे आभार मानता आणि परत एकदा सगळ्यांक ह्या निवडणुकीचे यशाचे रहस्य सगळ्यांक दिवन हांव म्हजी 4 उतरां सांगता. तुमकां कितें विचारपाचें आसा तें विचार. 4-5 म्हयने जाले आता तुम्ही दोगूय जाण निवडून आयिल्ल्यान गव्हर्मेंट अदीक स्मूथली वतले अशें ताण आशिल्लो तो ऑब्वियसली ताण नाशिल्लो काय पण ऑब्वियसली नंबर काउंट्स इन डेमोक्रेसी अँड गव्हर्नन्स. सो नाव इट इज 14 + 3 + 3 + 3 सो 23. इट इज 23 स्ट्रॉंग अँड ताजी सरकाराची ताकद मॉरल स्ट्रेंथ ऑल्सो इन्क्रीज जाता कारण दोन्ही बरे स्ट्रॉंग विजय मेळ्ळा. त्यामुळे गव्हर्मेंट ऑब्वियसली इज नाव सॉर्ट ऑफ एंडोर्स्ड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट. आणि तो एक मुद्दो आशिल्लो काँग्रेसचो की हांच्यांनी सरकार मॅन्डेटाच्या विरुद्ध वचून सरकार केला म्हणून लोकांनी म्हाका दिसता खणखणीत आवाजान मॅन्डेटा प्रमाणेच सरकार केला हे स्पष्ट उत्तर विरोधकांक दिलें. आसा ते आमचे 23 जाण आमी खूब सुखी आहात. आमच्या सुखी संवसारान चवथी हाडून आमकां गालबोट लावलो का आनी आतां नाही जाल्यार सुप्रीम कोर्टान तलाक हे सगळें सांगलेलें आहा. त्यामुळे जो संवसार सध्या चल्ला गव्हर्मेंटाचो तो बरो चल्ला स्मूथ चल्ला एकामेकाक कॉपरेशनान चल्ला म्हणजे उलोवणारे आनी बरोवणारे कितेंय बरोव वी आर इन हायली रेझोनेटींग फ्रिक्वेन्सीचेर आसा. त्यामुळे तो तसोच सुशेगाद चलतलो 5 वर्सां चलतलो आनी काय करपाचें. फॅक्ट फायंडींग रिपोर्टाचेर उलयताले. फॅक्ट फायंडींग जेन्ना क्रिमिनल एखादो गुन्हो घडटा तेन्ना पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन करता आणि ते कोर्टाक इन्फॉर्मेशन दितात. तर अशी पॅरलल अशी इन्व्हेस्टिगेशन करपाक येता काय कितें आनी ते भायर इन्व्हेस्टिगेशन येता काय कितें पयली प्रश्न. हय. दुसरें जेन्ना पुलिसीन तांकां ब्रिफींग दिलें ठीक आसा कोणें केलें म्हणून हांव ताजेर कांय म्हणना. कोणें केलें करपाचो अधिकार प्रत्येकाक आसा आपल्याक कितें सांगता. बट पुलीस हॅड ब्रीफ देम 8 days बिफोर इन डिटेल. दे हॅव ओवरलूक दॅट ब्रिफींग. त्यामुळे पुलिसीन शेवटी तांकां सांगलें की तुमकां जर तुवें पटना जाल्यार आमी कोर्टान पुरावे दिता सगळ्या गजालीचो. अशें कोणें तुका हांवें केन्नाच म्हणून ना. आय हॅव ऑलवेज रिफ्यूज टू एन्सर द मार्जीन पार्ट. कॅम्पेनिंगान कोण तरी सांगता ताका तूं म्हजें कित्याक स्टेटमेंट करता. कॅम्पेनान कॅम्पेनान कोण तरी कॅम्पेन करता आसतना कितें तरी म्हणटा दॅट इज नॉट माय स्टेटमेंट. माय स्टेटमेंट हॅज बीन व्हेरी क्लियर. कम्फर्टेबल मार्जीन. आय हॅव गॉट कम्फर्टेबल मार्जीन विच इज ऑलमोस्ट इक्विवलंट टू ओपोनंट्स वोट. इफ यू सी I got 64%, 63%. Opponent got 32 or 33 and margin is 32%. So I think that is very comfortable margin. But इतलीच मार्जिन तुम्ही एक्सपेक्टेड धरलेली. हांवें मार्जीन बरी मेळटली इतलें धरलेलें. पणजेन जेन्ना कसलेंच कॅम्पेन नाशिल्लें 2014च्या लोकसभेक तेन्ना सुद्दां 4,800 काँग्रेसीक मेळ्ळे काळान पळयता. सो that means they have their core voters. I am not saying organization. Core voter तांचे पणजेन ऑलवेज आसा. आयजूच न्हय सगळी निवडणूक काडल्यार तुका लक्षांत येतलें की 4 ते 5 हजारांक ते आसताच आसता. सो ही हॅज रिटेन दॅट्स ऑल. एट द मोस्ट ताजेर सक्सेस आपलो कोर वोटर रिटेन करपाक दाखोवंक मेळटा. पोलरायझेशन अशें दिसता की तुमकां पोलरायझेशन दिसता की तुमकां त्या खातीर तुमी लास्ट टायमाची मार्जीन क्रॉस करूंक पावले ना. हे फॅक्ट फायंडींग कमिटी रिपोर्ट त्या खातीर प्रयत्न डेफिनेटली जाला. ताजो इम्पॅक्ट कितलो जाला तो म्हाका अभ्यास करचो पडटलो बूक टू बूक. पण म्हज्या अपेक्षा आमी जे पळय काडलेले आमचे ग्रीन वोटर्स आसता पळय ताजो टोटल अदमास फक्त 150 मतांनी चुकलो. सो आय थिंक इन 10,000 150 वोट्स आमी 10,000 जस्ट क्रॉस करतले अशें आमचें ग्रीन वोटींग काडलेलें. थोडे आमचें ग्रीन वोटींग चवथी खातीर मातशें हे जालें पण 10,000 आमचें ग्रीन वोटिंगांनी वोटींग केलां अशें आशिल्लें. 863 पडली म्हणजे 138 मतां आमच्या अपेक्षेपेक्षा कमी पडली. दॅट इज अ व्हेरी स्मॉल मार्जीन. 4 मतां एवरेज 4 ते 5 मतां पर बूथ.
तुम्ही पणजे डेव्हलपमेंट हो मुद्दो मेन मुद्दो आशिल्लो आता प्रायोरिटीचेर पणजेचे डेव्हलपमेंट सुरू म्हणजे जालें. पणजेच्या डेव्हलपमेंटाच्या मुद्द्या बरोबर गोयचे डेव्हलपमेंट हो मुद्दोय आशिल्लो. हांवें पणजेकारांक सांगलेलें की निवडणूक ही केवळ पणजेची ना जाल्यार बिकॉज मुख्यमंत्री उबो रावला तर हें सेकंड टायम जाता तरी सुद्दां अल्टिमेटली ही निवडणूक गोयची निवडणूक. त्यामुळे तुम्ही एन्डोर्स करता ते गोयचे गव्हर्मेंटाक एन्डोर्स करता. त्या बरोबर तुम्ही पणजेचे डेव्हलपमेंटाकूय एन्डोर्स करता. त्या संदर्भात तुका येणाऱ्या दिसांनी दिसतलें कितें करता. वोटिंग थोडं वोटिंग कमी जालें दिसना तुमकां. थोडेशे कमी जाले बहुतेक करून चवथ 3 दीस कंटिन्युअस सुटी आयल्यामुळे प्लस पावसूय बी आसा सकाळचो घोगो पडलो त्यामुळे थोड्या जाणांनी कंटाळो गेलो. म्हज्या अपेक्षेन 73-74 जावंक जाय आसलें मिनिमम. सर ये इस वजह से बड़ी मार्जिन से जीत गया आया ऐसा लग रहा है सर क्योंकि लास्ट टाइम कांग्रेस कैंडिडेट था क्योंकि बीजेपी ने कांग्रेस कैंडिडेट था लेकिन वोट उसका ही पर एक बीजेपी कैंडिडेट में मार्जिन हायेस्ट मार्जिन ऐसा लगा. अच्छा आहे ना. फुडल्या या फावटी विश्वजीत जिखून येयलो वाजपेयी फुडल्या फावटी वाजपेयी सरकारीचे दोनूय सीट तुमकां बीजेपी अशें दिसता. हांव स्पेक्युलेशन करना. सद्या 14+3+3+3 हें इक्वेशन आहा तें फर्स्ट क्लास सिस्टमॅटीक चलतलें. त्या इक्वेशनाक कितले रिपोर्ट आयले कितें आयलें जाल्यार तुमी विश्वास दवरूं नाका. कोण कोणाक घालोवपाक 4 काँग्रेसचे येतले काय 3 काँग्रेसचे येतले हें स्पेक्युलेशन करूं नाका. तें जावचें ना. दीस इज स्टेबल गव्हर्मेंट. आय हॅव ऑलवेज सेड 22 ते 24 ही संख्या सदांच स्टेबल आहा आनी आमची 23 आहा. अदीक एक तुमकां खबर आहा चड मेळ्ळा तुमकां अपेक्षा बरी लीड मेळ्ळ्या आनी आमी प्रचार जो चलयलो मुख्यमंत्रीचे सरकार आनी मुख्यमंत्रीचे मार्गदर्शनाखातीर आमी काम करतले म्हणून आमी प्रचार चलयलो. आनी म्हाका तरी दिसता की सत्तरीच्या प्रत्येक समाजान इन्क्लुडींग आमचे मुस्लीम भाव भयण जे आहा ह्या लोकांनी पयली फावट बीजेपीक मतदान केलं. फक्त श्री मनोहर पर्रीकर एक पोलरायझींग फॅक्टर गोंयच्या राजकारणान आनी हांवें जो निर्णय घेतलो आमच्या साहेबाक आनी मुख्यमंत्रीक तेंको दिवपाक ते आमच्या लोकांनी मान्य करून घेवन एकत्र रावले. आनी म्हाका दिसता की हे विक्ट्री फक्त म्हाजी न्हू ही मुख्यमंत्रीची विक्ट्री आहा कित्याक ते सरकार चलयता आनी गोंयची जनता जी आहा त्यांनी परत एकदा श्री मनोहर पर्रीकरांचे नेतृत्व त्यांचो पाठिंबो व्यक्त केलो. समीर